म्हणून आज 17 वर्सां जाता आमचो वर्धापन दीन हांगा धुमधडाक्यान साजरो जाता। पिळण गांवचो लोक पिळण भायर गांवा भायलो लोक आमकां बरें सहकार्य करता। सगळे लोक 15 दीस पयलीं आपल्या दारान सगळे सजयता। हांगा वचून आमची पालखी डायरेक्ट पयलीं न्याया वाड्यार वयता, थंयसून सावळ्या वयता, सावळ्यासून मानशेर भायर सरता। मानशेर आतां ह्या वर्सा भविष्यान एक रात मानशेर रावता आनी मानशेर रावल्या उपरांत पालखी सकाळी फुडें उठोन आमी सगळे लोक एक जावन साळप्या वयता। साळपेसून परतून येवन वयल्या रस्त्यान आमच्या देवळान येता आनी तशेंच आमकां साळप्या सुद्दां सगळ्या लोकांचो बरो सहकार्य आसता। पिळण गांवांत आयज पयलीं लोकांक पिळण गांव हो खबर नासलो, पूण जेन्ना आमच्या देवळाची स्थापना जाली ते वचून लोकांक कळटा की बाबा पिळण एक बरो गांव आसा आनी सगळ्या लोकांक एक अशी विनंती आसता आमची कळकळी कमिटीची सगळ्या लोकांची की बाबा बरी तयारी करता। आनी आयज सुद्दां आमकां एक बरें दिसता की आमची पिळण गांवांत एक देवी येयलेली आसा। मूळ देवूळ आमचे पयलीं पिळान आसलें पूण भाटाभाटीच्या टायमार ते नाव्या पावले आनी आयज तो योग येयलो ह्या 17 वर्सांत आमच्या पिळण गांवांत खूब बदल जाल्ले आसा। देव बरें